केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक लोकार्पण जाता रियुजेबल बॅग म्हळ्यार परत परत आमच्यान वापरूं येता अशा पिशव्यांचे फुडल्या वर्साच्या गांधी जयंतीच्या निमित्तान जो हांगासर फोक मारलो वता तो बंद करचो, कारण गांधीजी महात्मा गांधीजी हे पर्यावरणाचे पुरस्कर्ते आशिल्ले, त्या खातीर फुडल्या वर्साच्यान पुराय बंद करप हे अत्यंत गरजेचें आसा। हाची चत्राय गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांनी घेवची। आज लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती आसा। हांव ह्या दोनूय महान फुडाऱ्याक गोंय सरकारच्या वतीन आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन अभिवादन करता। आणि ती स्वच्छते पासून सुरवात जाता आसतना गोंय सरकारान आमी पळयता की सिंगल यूज प्लास्टीक ही 2 ऑक्टोबराच्यान बॅन केल्या। बरेच जाण म्हाका विचारताले की तुमी बॅन केल्या म्हणजे फायन घालतले काय कितें, फाल्यांच्यान फायन जातली सुरू काय कितें। ना, आमी 3 तत्वांचेर सुरवात केल्ली आसा। इट इज एन अवेअरनेस, अवेलेबिलिटी आनी अवॉयड। पयले फावटी गोंय सरकारान आपल्या हँडीक्राफ्ट आनी कॉयर ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आपल्या गोंयांत स्वता तयार जाल्ल्या कापडाच्या पासून पिशवी तयार केल्या। ती पिशवी जिच्या हातात उक्तावण आमच्या सगळ्या मान्यवरांच्या हस्ते जाले, ती पिशवी ही आमी पुराय गोंयांत आमी लोकांच्या मदीं अवेअरनेस करपा खातीर तिचो वापर जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात करतले।